दिव्यवाणी 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 मुगाच्या बाबयनीनो थोडी बेटी वकाल म्हणटा न्हवऱ्याल पतीन आपल्या पती लागीं म्हणटा तूं कित्याक म्हाका ह्या नमणे पुरपुरताय तुजें पुरपुरचें चड जालां कित्याक तूं म्हाका पुरपुरताय ह्या नमणेर म्हूण थोडे फावटी पती म्हणटा कित्याक ह्या नमणे पुरपुरताय म्हूण थोडे फावटी माय म्हणटा म्हजी सून ह्या नमणे पुरपुरता कित्याक सकाळीं सांजे म्हणसर हें सूण पुरपुरता म्हूण थोडे फावटी सूण म्हणटा मांयक पुरपुरचें सोडल्यार दुसऱ्यांक काम म्हणटना म्हूण पुरपुरता म्हणून थोडे भुरगीं आवय बापाय म्हणटात ह्या नमणेर कित्याक तुमी पुरपुरतात कित्याक पुरपुरतात ह्या नमणेर म्हणटात तशें एक तराचें आमी पुरपुरता थोडे देखून मोगाच्या न्हू पुरपुरचें म्हळ्यार कालें कित्याक आमी पुरपुरता तो भितरलो एक राग भितर एक आसो राग तो भितरलो राग भितरल्या रागा वरवीं देखून आमी पुरपुरता वय हाका कारण ह्या भितरल्या रागा कारण भितरलो तो उजो जळसो उजो कोऱ्याक उजो जळटा म्हाका जाय जाल्लें मेळना म्हाका लायक ना हें म्हाका लायक ना म्हूण आतां तुवें पिवचें म्हाका लायक ना तुवें लेट करनेचें म्हाका लायक ना देखून पुरपुरता म्हळ्यार भितर उजो जळटा सदांनी तें करतना राग येवन रागाचो उजो भितर उजो जळटा भितरलो उजो भायल्यान कोणी कांय न्ही भितरलें म्हाका जाय जाल्लें मेळनातल्या वेळार म्हाका थंय वचोंक जाय जावं ना म्हाका चेडूं उलोवंक जाय जावं ना म्हाका हें जेवण जाय म्हाका मेळोना इतले पयशे जाय मेळोना त्या वेळार म्हाका एकदम भितर तावन एक राग आनी उजो सुरू जाता तो उजो जळटाना म्हाका जाय जाल्लें मेळोना म्हणून म्हाका हें लायक ना म्हण थोडे फावटी तुवें त्या मनशा कडेन उलोवचें म्हाका लायक ना घडये घडये तांचे कडेन उलयतना म्हाका हांगा एका तरासो मुरमुरो वय हें जेजू शांत जालें मोगाच्या न्हू देवाच्या दुदेवांचे धर्मीक मुखेली देवेर मरमरींग ते पुरपुरतात जेजू पुरपुरतात कित्याक पुरपुरतात तांच्या भितरलो राग तांचे भितरलो उजो जळटा तांचे भितर उजो जळटा आमकां जाय जाल्लें मेळालें न्ही हाचें तांव न्हू ताणें कशें सकाळीं सोमा म्हण जेजून तांकां जाय जाल्लें तांकां दिजें जालें मागीर आनी कितें म्हळ्यार जेजून करचें तें म्हाका लायक ना तुवें साबाताच्या दिसा बांयंत पडल्यांक वयर काडचें या पिडेस्तांक गूण करचें आत मोडलेल्याक आज सोमा करचें मरण पावल्ल्यांक उठोवचें आमकां लायक ना तें परत सोडचें तुवें कोडकारांक गूण करचें आमकां लायक ना तें देखून आमकां देखून जेजूक ते पुरपुरतात मुरमुरतात भितर तावन पुरपुरतात मुरमुरतात तांकां कन्फ्युजन कितें म्हळ्यार तांच्या भितर एक घुस्पोट गोंदळ तकले भितर घुस्पोट एका तराचे घुस्पोट गोंदळ तांचे थंय जुदेवांच्या मुखेल्या थंय ते जेजूक जाणात जेजू कोण जेजूची सुरवात ते जाणात आनी जेजू तांचे मदें मनीस जावन जल्माला ते जाणात जेजू आमचे मदें ते बाळ जावन मनीस जावन अहलेसो पूत तो आमच्या मदें व्हड जाल्लो म्हूण ते जाणात आनी जेजू म्हणटा हांव सर्गीन थावन देंवन आयलां म्हूण सांगता तें कशें सर्गीन थावन देंवन आयिल्लो आमी तुका हांगा जल्मालो पळयलां आमचे व्हड जाल्लो पळयलां देखून जेजू म्हणटा हांव सर्गीन थावन देंवन आयिल्लो तांणी पळयल्ल्याक जेजू सांगच्याक तें दोनी कशें जावचें एकच तो सर्गीन थावन आयला आनी मनशा मदें जियेता एक तो सर्गीन थावन आयला वय मनशा मदें येता जियेता तो एक मनीस सर्गीन थावन एक विशेष उगडापण हे विशेष रेवलेशन ताका मेळटा हे दोनी एकच वेळ जावचें कशें म्हणून तांची तर्का मनशान थावन जल्माला आनी सर्गीन थावन जल्माला जावचें कशें मनशान थावन जल्मा आमी पळयलां तो म्हणटा हांव सर्गीन थावन जल्माला सर्गीन थावन आयलां हें जावचें कशें म्हूण जेजू नीज देव नीज मनीस म्हणून समजूंक ते फाटीं सरतात जेजू हांव सर्गीन थावन देंवन आयलां म्हणटा आनी हांव सर्गीन थावन देंवन आयलां हांव सर्गीन थावन देंवन आयिल्लो उंडो म्हणटा आयच्या वाचपांत सो आनी आयच्या वांजेलांत जुआंव अध्याय 6 आनी 1 श्लोक 6:41 हांव सर्गीन थावन देंवन आयिल्लो उंडो म्हणटा मागीर जेजू म्हणटा अध्याय 6
जो हांव अध्याय 3 आनी 5 श्लोकांत म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हणटा. हांव सर्गींत हांव देंवन आयलो उंडो मात न्ही, तो जीव दिवचो उंडो, जिविताचो उंडो म्हणटा. तांकां हें पातयेवंक कस जातात. तांकां जेजूची सळावळ फॅमिलियारिटी, ह्या फॅमिलियारिटीचो समस्या जाता. फॅमिलियारिटी म्हळ्यार जेजून चलचें, जेजून उठचें, जेजून वाडुरलो, जेजू व्हड जाल्लो, सगळीं ते फॅमिलियर आसात. फॅमिलियर म्हळ्यार तांकां सळावळ आसा, जेजूची सांगाता सळावळ आसा. हो सळावळेचो समस्या जावंक पावता. हो समस्या आमकांय थोडे फावटी दोस्तानी घे मोगाच्या न्हू, आमकांय थोडे फावटी दोस्तानी घे वो 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 सळावळेचो, हे फॅमिलियारिटीचो समस्या आमकांय ह्या जिवितांत दोस्ता. आमचे जायते विधी नियम आसात, आमकांय विधी तें करचें, हें करचें, मिसावसाचें, बूक उक्तें वाचचें, कंथारमणाचें विधी रिच्युअल्स आसात. मागीर देवास्पणाचे अभ्यास आसा, पायस प्रॅक्टीसस म्हणटा आमी. देवास्पणाचे अभ्यासात आमकां रिच्युअल्स आसात, देवास्पणाचे अभ्यास, पायस प्रॅक्टीसस आसात. पवित्र पुस्तकाचें लिसांव शिकता आमी, पवित्र पुस्तकाचें लिसांव शिकता. शिकलें थंय शिकून आमकां फॅमिलियारिटी जाता. मागीर इतले सेर्मांव आमकां मेळटात आनी तितले थेर्स आसात आनी इत्यादी पुरो आसा. हें पुरो सदांय करतना आमकां फॅमिलियारिटी सळावळ जाता. सळावळ दिसपट्ट्यान जाता, दिसपट्टें सळावळ जाता. आनी त्या जाळा देवा कडेन आनी आमकां फॅमिलियारिटी जाता. देवाक आनी आमच्या देवा आनी आमकां देवाच्या विशीं आमकां देव आमकां फॅमिलियार जाता. आनी भोव सुलाभान आमी देव सुलाभान मेळटा, लितुर्जी सुलाभान मेळटा, सेर्मां सुलाभान मेळटात. आनी हें इत्यादी आमकां सुलाभान मेळटना आमकां तें फॅमिलियारिटी सळावळ समस्या दसूंक लागता. मोगाच्यान आमी फॅमिलियारिटी जाल्ल्या वेळार अशें आमी यूज टू गॉड जाता. यूज टू गॉड म्हळ्यार आनी देवा सांगता आमी सदांय आमकां हें आसलेंत जाता. हें आसलेंत, यूज टू गॉड, वी आर यूज टू गॉड. तरी देव आमचे थंय प्रवेश जाता आनी आमी पातयेवचें आनी आमची चाल, हे पॅटर्न्स पळय आमकां अपसेट करता. आमी देवा थंय आमी सळावळ जाता, आमकां देवाची सळावळ चड जाता आनी आमी देवाक यूज टू जाता, हें आसलेंत जाता. देव आमचे थंय प्रवेश जाता आनी तरी पूण देव आमचे थंय प्रवेश जाता आनी आमी कितें पातयेता तें तशें न्ही अशें जाता, उमथ्यो जाऱ्यान जाता. आमी कितें पातयेता तें आनी आमचें नाट्य थोडे फावटी आमी करचें, सकाळीं उठून तें मागणें, सकाळीं उठून हें मागणें, तें करचें, तितलें मात तें पुरो अपसेट करता देव, तें पुरो अपसेट जाता. आनी जेजूच्या गांवच्या लोकांक जेजूची फॅमिलिटी दोसल्यार जेजू तांकां बावडताची उडी मारूंक उलो दिता. जेजूच्या गांवच्या लोकांक तांकां फॅमिलियारिटी जालें, जेजू तांकां बावडताची उडी मारूंक उलो दिता. तांकां ताचें म्हणलेंच चिंताप, एक्सपेक्टेशन. लोकांक तांचें म्हणलें एक एक्सपेक्टेशन आसलें, तांचें म्हणलें एक आशा आसली, तांचें म्हणलें तें चिंताप आसलें. आतां जेजू तांकां तुमच्या म्हणल्यार चिंतपातावन, तुमच्या म्हणल्यार त्या आशेतावन भायर येवंक एक उलो दिता. आनी जेजून हाडलें नवसरणी, न्यूनेस, जेजून हाडली नवसरणी, ती स्विकार करा. तुमचें म्हणलें चिंताप सोडा, हांव कितें सांगता तें नवें सांग, तुमी स्विकार करूंक देव उलो दिता. जेजू सांगता बापान धाडल्या शिवाय कोणीय म्हजे लागीं येवंक शकना म्हूण. बापान धाडल्या शिवाय कोणीय म्हजे लागीं येवंक शकना. बावडत जावन आमचें सर्कलांत जावन भायर येवंक. बावडत आमकां सांगता आमचें सर्कल म्हणल्यार आपणें बावडत जावन आसा तें. बावडत जावन आसा आमच्या सर्कलांत आमी घाल्लें चिंताप आनी आमी घाल्लीं थोडीं नियमां आनी आमचेंच म्हणलें तें ह्या सर्कलांत आमकां भायर येवंक उलो दिता. आनी देवा थंय आमकां ओडटा. देवा थंय आमी ये जय म्हूण आमकां देवा थंय ओडटा. देखून बावडत म्हळ्यार थोडे सुत्रां, थोड्यो संगती ओप्पोवच्यो. बावडताच्यो थोड्यो सुत्रां, बावडताच्यो थोड्यो संगती ओप्पोवन स्विकार करच्यो मात्र न्ही. बावडत म्हळ्यार धर्मीक नियमांक गामान दिवचें मात्र न्ही. बावडत म्हळ्यार धर्मीक थोडी नियम आसात, आमच्या धर्माचे नियम, अशें करचें तशें करचें म्हणजे नियम आसात. ते नियमां पाळचे मात्र न्ही, त्या नियमां तें गामान दिवचें, तेका एटेन्शन दिवचें मात्र न्ही. बावडत म्हळ्यार आमची निरंतर प्रतिक्रिया, म्हजे रेस्पॉन्स देवाक.
देवाच्या सुवार्थेक, देवाच्या इनिशिएटीव, देव इनिशिएटीव करून येता, देवाच्या सुरवात करता, देव सुरवात करता, त्या सुरवात नवें देव सुरू करता, त्या नवें वाडटाना म्हजी प्रतिक्रिया कितें ताका, देवाच्या आमंत्रणाक म्हजी प्रतिक्रिया दिवची हो जावन आसा भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार देव कितें सांगता तें म्हजी प्रतिक्रिया दिवची. भावार्थ म्हळ्यार निरंतरी देव कितें शिकयता आनी तें सगळें आमी शिकचें. आनी उंडो जावन आमकां दिला जेजू थंय उंडो जावन आमकां बापान जेजूक जिविताचो उंडो जावन आमकां दिला. त्या जिविताच्या उंड्या थंय जेजू थंय बापाक पळोवचें हो जावन आसा भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार बापाक पळोवचें, जेजू थंय बापाक पळोवचें, जिविताच्या उंड्या थंय बापाक पळोवचें. भावार्थ म्हळ्यार जेजूची कूड सेवची आनी संवसाराच्या जिवितापासून जेजूची कूड पवित्र युकारिस्तांत आमी सेवची हो जावन आसा भावार्थ. जिविताच्या उंड्याक थंय आमची नवसरणी आमी सोदून काडची. म्हजी थंय बदलावां म्हजें थंय नवें सांव हाडूंक जिविताच्या उंड्या थंय तातूंत तो सेवल्या उपरांत म्हजे थंय नवसरणी हांवें हाडूंक सोदून म्हजी नवसरणी हांवें सोदून काडीत जाय हो जावन आसा भावार्थ. पापा बेनेडिक्ट सांगता आमी युकारिस्तांत जेजूक सेवता मात्र न्ही. पळय, युकारिस्तांत जेजूक आमी येता आनी आमी जेजूक आमी सेवता मात्र म्हणून. पापा बेनेडिक्ट सांगता युकारिस्तांत आमी जेजूक सेवता मात्र न्ही, भगार युकारिस्तांत जेजू आमकां ताचे थंय वेलकम करता. आमकां युकारिस्त सेवल्या तेन्ना जेजू आमकां वेलकम करता. जेजू ताचे थंय आनी ताच्या बापा थंय आमकां वेलकम करता, स्वागत करता. देखून ताच्या बापा थंय खाली आमी जेजूक सेवता मात्र न्ही, जेजू आमकां ताच्या थंय बापा थंय स्वागत करता आमकां. आनी एक कितें म्हळ्यार विशेश काल्यान म्हळ्यार देव ताकाच आमकां दिता मात्र न्ही. युकारिस्तांत पवित्र उंड्यांत जे देव ताकाच आमकां दिता मात्र न्ही, तो आमचे पासत बुकेला म्हूण दाखयता. तो आमचे पासत कितलो बुकेला. जेजू म्हजे पासत बुकेला. हांव जेजूक हांव स्विकार करतना युकारिस्तांत म्हाका समजणी दिता देव बाप, देव पूत आमचे पासत कितलो देव बुकेला गे म्हणून. देव बुकेला म्हणून दाखयता. देव ताकाच दिवचें म्हळ्यार तो म्हाका बुकेला देखून तो म्हाका दिता. तो बुकेला म्हज्या पासत. देवाकी बूक आसा म्हजी, देवा दुसरी खंयची बूक ना, म्हजी बुकां देव थाणेला बुकेला म्हजे खातीर हांवें हेजें म्हणलो तो बुकेत. देखून देवाची बूक थांबायची जाल्यार हांवें ताच्या गोपांत, ताच्या एकट्यारांत, ताच्या कम्युनियनांत एक जायचें. युकारिस्तांक पातयेवचें म्हळ्यार कितें? युकारिस्ताक पातयेवचें म्हळ्यार हो मिस्तेराचो आमी सोदून काडचो. हो मिस्तेर कोलो, ह्या मिस्तेराचें सत, युकारिस्ताच्या मिस्तेराचें सत सोदून काडचें जावन आसा युकारिस्तान पातयेवचें. युकारिस्ताचें आमकां गूण आसाचें. हें सत मोरयेन हो मिस्तेर ती सोदून काडलो आनी जियेली. मोरयेन हो मिस्तेर युकारिस्त मिस्तेर सोदून काडलो आनी ती हो मिस्तेर ती जियेली. ती भावार्थाचें पैन करता. आमची मोरी आवय, सर्गींची आवय भावार्थाचें पैन करता आनी आपल्या पुता संगी एकवट प्रिजर्व करता. तो जेजू मदलो तिच्या मदलो आनी जेजू मदलो एकवट आहा पळय तो एकवट, तो संबंद मोरी बिलकूल तिशनिशीन जावंक सोडिना. तो ती प्रिजर्व करता, ती सांबाळटा. ती देखून खावणेतावन कुर्सा पर्यंत ती देवाचें उतार स्विकार करता. खावणेतावन कुर्सा पर्यंत देवाचें उतार स्विकार करता. मोरा पर्यंत मौन रावन तें ध्यान करता आनी तें देव तें पाळटा. तिची बसवणी पाळटा, देवाचें उतार ती पाळटा. कुर्सातावन देवयल्ली जेजूची कूड, निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार ती घेता आनी ती ध्यान करता. तिचे तावन आमी शिक्या मोगाच्या न्हू जिविताचो उंडो स्विकार करूंक तिचे तावन शिक्या. तिणें जिविताचो उंडो जेजूक स्विकार केलो आनी आमी तिचे तावन शिकायचे मरा पर्यंत जिविताचो उंडो स्विकार करूंक. आनी दुबावा विने आनी फॅमिलियारिटी पुरो ओवरकम करूंक मोरये तावन आमी शिकायचे. धार्मीक मुखेली तांची अस्मिताय, तांची आयडेंटिटी, जेजूची आयडेंटिटी कितें, जेजूची पदवी, अधिकार, ऑथॉरिटी त्या विशयन जेजूच्या फाटल्यान पडल्यात. ते जेजूच्या फाटल्यान पडल्यात. पूण जेजू ताच्या अस्मितायेक, ताच्या पदवेक, ताच्या अधिकारा विशीं वत्तूच दिना. तो वत्तू दिना. ताच्या पदवे विशीं अधिकाऱ्याक वत्तू दिना. तो वत्तू दिता कित्याक मागीर खंयच्या संगती वत्तू दिता.
तो जावन आसा दैवीक जीवदातार आख्खा जेजू वस्तू दिता आनी जेजू वस्तू दिता तो जावन आसा दैवीक जीवदातार जिविताचो उंडो ही गिव्स डिवायन लायफ टू अदर्स ही गिव्स डिवायन लायफ टू अदर्स आख्खा वस्तू दिता देखून ताच्या पदवेक ताच्या अस्मितायेक तो वस्तू दिवंक वचना तो जीवदातार दैवीक जीव तो दिता आख्खा तो वस्तू दिता देखून तो वस्तू दिता सस्नेक थान बूक थांबोवंक सस्नेक आमकां एक थान बापान घाल्या सस्नेक बूक बापान आमच्या थंय घाल्या ती थान बूक थांबोवंक जेजू वस्तू दिता ह्या दिशेन आपूण जिविताचो उंडो आपूण जिविताचो वो जिविताचो उंडो सेवच्याक तो येवकार दिता तो आमकां स्वागत दिता येया आनी वो जिविताचो उंडो स्विकार करया म्हूण आयच्या वंजेलांत अशें जेजू तांचें त्या जुदेवांच्या मुखेलींचें चिंताप करेक्ट करता तो कोण गी म्हणलें तांचें चिंता सूख चिंताप तांचे जेजू कोण गी म्हणलें तांच्या मतीन सूख चिंताप आलें जेजू आज करेक्ट करता तुमी चिंतच्या बरी न्ही हांव जिविताचो उंडो सर्गांत देंवून आयिल्लो संवसाराक तुमकां जीव दिवच्या खातीर गिवर ऑफ डिवायन लायफ आय एम ए गिवर ऑफ डिवायन लायफ सस्नाचें जिवीत सर्गींचें जिवीत दितलो म्हूण जेजू दाखयता हाका वस्तू दिता देखून आमी पवित्र क्रिस्तांव वस्तू दिचे कित्याक म्हळ्यार जेजून वस्तू दिला ताका जिविताचो उंडो तो सर्गींचें जिवीत दिता म्हणून सक्रामेंतां पळयतना आळे सर्गींचें जिवीत आमकां मेळटा हरियपटी कुंगार सेवतना सस्नाचें जिवीत आमकां मेळटा म्हणल्यार आमी उडास्तोरीचें हें चिंताप आमचें घट्ट कणखणीचें मोगाच्या बाबईन न्हू हांगा एक मुख्य विशय आटापून आसा हांगा आसचो मुख्य विशय कितें म्हळ्यार ताणें जिविताचो उंडो सेवी जाय आनी ताच्या आनी बापा मदल्या संबंदांत तांणी भागीदार जायचे तांणी जिविताचो उंडो सेविल्ल्या वरवीं ते ताच्या संबंदांत भागीदार जातात आनी बापाच्या संबंदांत जेजू मदें आनी बापा मदें असो संबंद आहा पळय तो तांच्या मदें ते भागीदार जातात त्या संबंदांत तेय वांटेली जातात म्हूण जेजू सांगता हे मुख्य विशय आमी मतीन दवरचे आमी पवित्र युकरिस्तांताच्या जेजूक सेवताना पवित्र कुंगार सेवताना आमी जेजू मदें आनी बापा मदें आसल्या संबंदांत आमी पात्र घेता भागीदार जाता आमी भागीदार जाता मान्ना देवानच दिल्लें सर्गींत हांव देवान दिल्लें सर्गींत हांव तरी तें ह्या संवसाराचें खाण देवान दिल्लें देवान मान्ना देवान दिल्लें खाण तें पूण ह्या संवसाराचें खाण तें सर्गाचें खाण न्ही ह्या संवसाराचें खाण संवसारी जिविता पासत फॉर सस्टेनिंग अर्थली लायफ ह्या संवसारांत आमी जिवोवच्या पासत मान्ना आमकां दिल्लें ह्या संवसाराची बूक थांबोवंक आनी मान्ना आमकां दिल्लें देखून मान्ना केलें मरण पावलें जेजू जावन आसा युकरिस्त जावन आसा जिविताचो उंडो तो लोकाक सस्टेन करता मरणा दोरी रुपांतर करता मरणा उपरांत रुपांतर करता जेजूचो उंडो मरण उतरान येता जिविताचो उंडो जेजून दिल्लो जिविताचो उंडो मरणा प्रास तिशीन येता मरण उतरून येता मान्ना मरणांत ते एंड पूण जिविताचो उंडो जेजू जिविताचो उंडो पवित्र युकरिस्त मरण उतरून येता आनी बियॉन्ड डेथ वो जिविताचो उंडो सेवतात ते मरण पावतात कुंगार सेवतात ते मरण पावतात पूण जेजू संगी उरतात सस्नाच्या जिविताक उरतात जिविताचो उंडो युकरिस्त सेविल्ले पवित्र कुंगार सेविल्ले ते मरण पावतात तरी ते जेजू संगी उरतात सस्नाच्या जिविताक उरतात त्या दिशेन लोकांनी केल्ल्या बरी त्या जुदेव लोकांनी केल्ल्या बरी आमी जेजू त्या जिविताच्या उंड्याक सोडून थोडे फावटी वेता थोडीं येवन रडटात आवय बापाय म्हजो पूत मिसाक वचना त्या जुदेवान जेजूक केल्ल्या बरी जुदेव लोकांनी जेजू केल्ल्या बरी जिविताच्या उंड्याक दिल्ल्या प्रतिक्रिया बरी थोडी आतांची आमी जिविताच्या उंड्याक कली प्रतिक्रिया दिता आयतार आमी मिसाक वचूंक पाटें करता उंड्या रुपार मेस्सियाक आमी सेवचें भाग आमकां देवान दिलां आमकां दिल्लें देवान दिल्लें व्हडलें भाग म्हळ्यार उंड्या रुपार जिविताच्या जरीक मेस्सियाक महिमेवंत देवाक सर पदवेदार दळबारांच्या सरेस्पराक आमचें थंय सेवचें भाग आमकां मेळना मिसाक वचनातल्यार त्या लोकांनी जुदेव लोकांनी केल्ल्या बरी केल्यार
आमी हें बाग उकटयता मैमेवंत देवाक सेवचें मेस्सियाक सेवचें उंड्या रुपार सेवचें हें बाग आमी वगडयता सांत जॉन मेरी वियांनी म्हणून ताणें म्हणली उतरां म्हाका उडासा घेतात ह्या जाकोनचो तो पात्रोन जावन आसा जॉन मेरी वियांनी तो म्हणलो पवित्र एवकारिस्ताचें देणें समजल्यार ताच्या मोगा पासत आमी तक्षणां मरोवंक तयार आसा म्हूण पवित्र एवकारिस्ताचें देणें कळीत नासतना आमी मरोवंक तयार ना एकादळा पवित्र एवकारिस्ताचें देणें कितें म्हूण समजल्यार आमी जेजू पातोर जीव दिवंक तक्षणां मरोवंक आमी तयार आसा म्हूण खलीं आपुरबायचीं उतरां देखून मोगाच्यानो एवकारिस्ताचो मेस्तेर जाता तितलो जाणा जावया आनी जेजू आनी बापा मदल्या संबंदांत आमी भागीदार जावया आनी जेजूचें वो मिस्तेराचें सत सदां आनी ती चड आनी चड गुणायन अर्थ करूंक आमी जाणा जावया आमेन. दिव्यवाणी